नमस्कार येवकार, हांव राधिका कामत सातसकार. पळोवया सप्तकी सिटीग्राम खबरो. सरकारान कायदेशीर रेंव काडपाचो प्रश्न जाता तितले बेगीन तडीक लावचो. रेवेचें मोल वाडत आसा, ताजेर नियंत्रण येवंक जाय. चिरे काडपाचे बंद करूं नाकात म्हण दक्षिण गोंयचो खासदार फ्रांसीस सार्दिनाचो उलो. आयज रेंवेचे दम प्रायस भरपूर वाडलेलो आसा. सो सरकाराक हांव उलो मारता, कितेंच दम जी चोडटा ती परती देवना आनी तुमी तांकां चोडोवपाक तुमी हे भाशेन करून आदार दितात. रेंव नासतना खूंय जायना. सो ही रेंव जात तितले बेगीन जमीन एअरमार्क कोरयाय न्हय, which are far away from the bridge, which is not touching the banks, आनी चॅनल आहा पळय थिंगा काडूंक दियात. कित्याक नाजाल्यार तुमी तुमचे कुस्तार फाल्यां गरज तेन्ना डिसिल्टींग करचें पडटलें. दुसरी वस्त पयर म्हाका कोण कोण सांगताले जे चिरे जे मेळटले तेय बंद जाले. कोण महाराष्ट्रान सांगले, अरे आमकडे कितली जागे आसात वेदर इज शीट रॉक, कांय रोवपाक जायना थिंगा. ती फातर काडून फाल्यां खूंय जात थिंगसान थिंगा जमीन माड घालून माती घालून थिंगा रोवपाक शक्य आहा तें करूया. पूण हातोर काडपाचें बंद करूं नाकात. ह्यो सगल्यो वस्तू गरजेच्यो. रॉबॉल आसात ते फाल्यां मारोग करपाक गरज, लॅटरायट आसात ते फाल्यां चिरे घरांक गरज. हें सगळें नासून कितकू जातलें. हुस्काराक दिवपाचे आशिल्ले पयशे 8 दिसां भितर दिना जाल्यार 24 नोव्हेंबराक संजीवनी कारखान्या मुखार आंदोलनाक बसपाची हुस्कारांनी शिटकावणी दिल्या. सरकार आदले देणे दिवपाची जागमाग करिना म्हण संजीवनी ऊस उत्पादकांची बसका जाली. आनी आज म्हळ्यार शेतकारांक पयशे मेळ्ळे आनी अजून 20% पयशे आमकां मेळपाक उरले. हो एक मुद्दो जालो. दुसरें कितें आज एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अवेरनेस करना की ऊस लाय म्हणून, आनी दुसरे वाटेन कितें जाता तुमच्या प्लॉटांक ऊस ना. आमी ह्यो जमनी पडीक दवरल्या कित्या खातीर ऊस लावपा खातीर की आमी सरकारान आश्वासन दिलां की इथॉनॉल प्लांट हो जातलो गोंयांत आनी तो प्रायवेट तत्वाचेर होऊन जाल्यार तुमकां ऊस घालपाक पर्याय आपण दिता. आमकां तो पर्याय जाय. आज आयकुपा येता इथॉनॉल प्लांटा धड कांय ना म्हणून, तें आमकां आश्वासन जाय. ह्या इतल्या खातीर आमकां जर 8 दिसांक जर सगळें परफेक्ट कळना कितें जाल्यार आमी 24 तारखेक गेटी मुखार संजीवनीचेर बसपाचें ठरयलां. सगळीं शेतकारां एकठांय आमी हाडटले आनी बसतले. आमी नवी कांय मागणी केन्ना, जे मुख्यमंत्र्यान आमकां आश्वासन दिलें तें पाळचें. कित्याक आमच्या मागण्यांनी परतूय मुख्यमंत्री तेच जाले. आमी देवा कडेन मागलें होच मुख्यमंत्री आमकां जाय, कित्याक आमकां आश्वासन दिलां आनी आमचें आश्वासन पुर्ती जावचें, ही आमची मागणी आसा. ओके, तुमी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आहा तेंचेर तुमची नाराजी आसा? नाराजी ना, पूण ते आजून सांगना. तांकां आमी पयर जालें फॅसिलिटेड कमिटीची स्पेशल मिटींग पयर जाली. त्या दिसा आमी सांगलें तुमी आतां अवेरनेस करपाक जाय की ऊस लायलो. कित्याक इथॉनॉल प्लांटा खातीर तुमी टेंडर आउट केला जाल्यार ऊस लायना जाल्यार आज तर सांगना जाल्यार जमीन डायवर्ट जातली. ऊस लायना ताका इथॉनॉल प्लांटा खातीर ऊस खंय मेळटलो. कुठ्ठाळे शेतकारांचो मतदारसंघ, मात थंय झोनल शेतकी कचेरी ना, WRDचे ऑफिस ना. सरकार आनी पंचायतीच्या आदारान दोनूय कचेऱ्यो हाडटले म्हण आमदार आतोन वाज उलयला. कुठ्ठाळे वीज खात्याची कचेरी शिफ्ट करून नव्या मार्केट कॉम्प्लेक्सांत नव्या कचेरेचें तावड जालें. म्हाका दिसता आयज ही बिल्डिंगेन आमी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हाडला आनी थोडे दिसांनी आउटपोस्ट आनी पुलीस आउटपोस्ट आनी आमचे पोस्ट ऑफिसूय येवपाचें आसा. ताचे उपरांत म्हाका चडशे आमचे सरपंच ते डेप्युटी सरपंच पंच हांचे लागून म्हणजे रिपेर्स आसा. जेन्ना हांव पळयतां बाकीच्या मुर्मुगांव तालुका म्हणटा आसतना आमी पळयलां बाकीच्या सगळ्या तालुकांनी जी मेन ऑफिसां आसा आनी म्हाका दिसता आनी हांवें पळयलां ते प्रमाणे हांगासर आमच्या मुर्मुगांव तालुका एक ZDO ऑफिस ना, तशेंच WRD ऑफिस ना. हांव आमचे सरपंच मागता, पंचायत बॉडी लागीं मागता तांच्यान तर म्हाका बरें कॉपरेशन दिलें जाल्यार हांव शुअर म्हाकाय जाय
WRD ऑफिस हांगासर आमकां शिफ्ट करूंक मेळ्ळें जाल्यार हांगासर शिफ्ट करपाक बरें जातलें. तशेंच आमचें JDO ऑफिस, आमची जी शेतकार भावा भयणां आसा ती हांगासर मारगांव वयचें पडटा. म्हाका दिसता तर कोर्ताली तर आयलें जाल्यार म्हाका जाल्यार चड बरें जातलें, कित्याक आमकां सारकें कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएंसी म्हणल्यार आमची फार्मर्स जी शेतकार भरपूर आसात, जावं केलोसी आसा, कोर्ताली आसा, कांसावली आसा, वेलसावलो आसा, सांगवाडे बी आसा, हे सा लागीं पडटलें आमच्या लोकांक. हांव जाता ते भाशेन ही डिपार्टमेंट जी आसा ती हांगासर हाडपाक हांव ट्राय करतलो. आनी जर तर म्हाका पंचायत लेवलाचेर तर म्हाका हेल्प जालो, म्हाका दिसता हें जावपाक शकता आनी आमच्या लोकांक बरे भाशेन लागीं जातलें. हें आमकां बिजलीचें ऑफिस जायच आसलें कुट्टाळी, आनी आमकां कुट्टाळी जायते बिजलीचे प्रश्न पडटात, सुदारप करूंक जाय. लोकांचे जायते अशे प्रश्न लोकूय येवन आमकां सांगता. आमची कॉलेजीन, आमची स्कॉलान खूब प्रॉब्लेम पडटात. आमचे इगर्जेन लायट पत्ती वेता, काम दवरूंक पडटा 1 वर 2 वरां अर्दे वर, आनी खूब लुकसाण जाता. लेबर लोक तोच चुकता. स्कॉलान आमचे गॅजेट्स बिगडटात, कित्याक केन्ना वयर चडटा देंवता. ही आमचे प्रश्न, दीस आर ग्रावंड रियलिटी आमच्या कुट्टाळे. दिस सेंट्रल लोकेटेड प्लेस आनी पब्लिकाय प्रॉब्लेम जावपाना. आनी वील सी दॅट हांव आतां रिसेंटली जॉयन जाला. रिसेंटली म्हणजे आतां एक वीक जावपा येयलो. सो हांव कितें म्हाकाय खुशी आसा की नवीन एक इतल्या वर्साची मागणी हांगा जाल्ली आसा आनी आमचे स्टाफ म्हणून पब्लिका बरें जातले. दुसरी म्हणजे एक गोश्ट कितें फादर आतांच म्हणटालो की तुमचे आमचे अंडरान जावना, हें जावना. सो आमी आतां इन कन्सल्ट पंचायत MLA घेवन आमी ते एस्टिमेट प्रिपरेशन जॉयंट आमी इन्स्पेक्शन घेतले. म्हाका आमच्या MLAन आश्वासन दिलां की व्हेरी सून ही इज गोइंग टू ब्रिंग ऑल द अदर ऑफिसर्स ऑल्सो टू दीस. हांव एकूच तुमच्या माध्यमांतल्यान लोकांक सांगपाक सोदतां की आयच्यान आमचें इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हांगाच्यान आमचे मार्केट कॉम्प्लेक्सांतल्यान फंक्शन जातलें. सो दॅट पंचायती अंडर जें ऑफिस ओल्ड ऑफिस जातलें तें आमचें बंद जातलें. माध्यान आहार बंद केल्यार भुरगीं उपाशी पडपाची, तेच खातीर उत्तर गोंयच्या सेल्फ हेल्प ग्रुपांनी कमी रेटीनय शाळा स्कुलांनी माध्यान आहार दिवप चालूच दवरला. आतां सरकारान रेट वाडयिल्ल्यान आमकां थाकाय मेळटली. उत्तर गोंयच्या सेल्फ हेल्प ग्रुपांनी मुख्यमंत्र्यांचे उपकार मानले. आम्ही नॉर्थ गोवा वचून केन्नाच CM डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्या कडेन केन्नाच डिमांड करूंक ना की आमी बंद करता. हे आमी केन्ना करूंक ना. कित्याक तर भुरगीं उपाशी रावत जाल्यार आमी इतली वर्सां जे कश्ट केल्या ते फुकट वयतले. ताका लागून आमी ही स्कीम कमी त्या रेटीन जायना आमी ती चालू दवरली. यथाशक्ती आमच्या कडेन कशें जाता त्या पद्दतीन आमी स्कुलांक मध्यान आहार प्रोवायड केले. आमकां स्कुलांनी एरियांनी भरपूर सहकार्य केले. कित्याक तर आयज ह्या स्किमी अंडर जी बायलां आपल्या पांयार उबी आसात आयज तेंची पोटां भरतात आनी एक हे न्हू काम अशें न्ही, पण भुरग्यांक जे अन्न जाय, जे दिवपाक जाय, हेचे एक तेंच्या तकलेन फीट बसलेले आसा की बाबा हां भुरगीं उपाशी रावपाक जायना. आतां जेन्ना ह्या जुना पासून आमी न रेट मागता स्टार्ट केले, पण जेन्ना म्हारगाय वाडली तेन्ना आतां आमकां झळ भासपाक लागली की आमच्या कडेन आतां जावचें ना. तेन्ना आमी CMाक सांगले की आमची मातशी रेट वाडोवन दिया. रेट आमी जेन्ना लेखी दिले एज्युकेशन डिपार्टमेंटान त्या लेखी कागदपत्रांचे आमचे सगळे ठराव CMान पास केले. त्या बद्दल हांव डॉक्टर प्रमोद सावंत यांचे आभार मानता. भाईन आमकां ह्या वेवसायान हाडले मिड डे मिलान आनी त्या प्रमाणे अशेंच आमी भाईक साथ दीत फुडें आयली आनी तशीच आमी दोतोराकूय दितली. आनी आमकां स्वयंपूर्ण गोवा हे CMाचे स्लोगन आसा. त्या खातीर आमकां तेणें अशीच बायलांक फुडें काडची. बायलां आमी टोटल इनवॉल्व आसा हातून आनी खूब बायलां अशीं आसा हाजेर गोंयची बायलां खूब हाजेर आसा कितें ताजेर डिपेंड आसा. सरकारी अधिकारी वेळार निर्णय घेनात म्हण सांगे पालिकेच्या येणावळीचेर परिणाम. पालिके कडेन स्टाफाक पगार दिवंक, निवृत्त जाल्ल्यांक पेन्शनय दिवंक जमना, सांगेचो आमदार मंत्री सुभाष उलयलो. नगरसेवकांच्या खासा बसकेत हो इशू सरकाराच्या कानार घालपाचें थारला. गार्डनाच्या इशूचेर नगरसेवकांचो वाद जालो. नोटीस काढली शॉप रेंटाची, त्यावेळी इंटरेस्ट पळयला आनी हेड इंटरेस्ट पळयला, एग्रीमेंटाचेर सायन मारला आनी म्हाका भायर घेवन गेला.
सांगे नगरपालिका ही सी क्लास नगरपालिका आणि हातूंत भितर रेव्हेन्यू जनरेशन जायना ताचेर डिस्कशन जाल्ले आसात आणि सगळ्या कौन्सिलरांनी एक मुद्दो केल्लो आसा की गव्हर्मेंट जे ऑफिसर्स आसतले कितें आसात ते टायमली डिसिजन्स घेनात आणि पेंडन्सी रेव्हेन्यू जनरेशन हाजे खातीर खूब आडखळ येता तेन्ना डायरेक्शन्स दिल्ले आसात जो चीफ ऑफिसर आसतलो किंवा म्युनिसिपल इंजिनियर आसतलो किंवा अकाउंटंट आसतले आणि वेळोवेळ रेव्हेन्यूच्या बाबतींत तडजोड करनासतना ज्या ज्या जाग्यार हाऊस टॅक्स म्हणा किंवा शॉप रेंट म्हणा जावं बाकीच्या गोष्टींतल्यान रेव्हेन्यू येता तातूंत भितर तांणी स्वताक मुद्दाम जावन घालून घेवचें विशय आशिल्लो कांय म्युनिसिपालिटीचे जे आमचे काम करपाचे कर्मचारी आसात ते रिटायर जाल्ले तांचे पेन्शनरी बेनिफिट्स आसा वीच इज गोईंग अबाव 1 crore हे आयज म्युनिसिपालिटी कडेन स्वताच्या कर्मचाऱ्यांक पगार घालपा खातीर हे ना पयशे नात आणि ह्या परिस्थिती भितर रिटायरमेंट बेनिफीट दिवप ना सरकारा कडेन आमची मागणी घालपाची असो विचार जाल्लो आसा की थंय पार्किंग आनी मातशे दुसरे विचार आशिल्ले थोडे कावन्सिलराचे दुसरे विचार आशिल्ले थोडे कावन्सिलराचे थंय गार्डन जावचें म्हणून आशिल्लें सो अकॉर्डिंगली तेजेर डिस्कशन जालें मातशें हिटेड डिस्कशन जालें पूण आतां एकंदरीत तेजेर कन्क्लुजन सारकें पॉझिटिव्ह आयिल्लें आसा जे पुरंतरीत काळांतल्यान जे गार्डन आसा थंय कारण की म्हज्या ल्हानपणांतल्यान त्या गार्डनांत हांव खेळून वाडिल्लो आसा आनी म्हजे पयलींचो म्हजो व्हडलो भाव सुद्दां थंयच्यानच कितलेशे जाणांले अटॅचमेंट त्या गार्डना आसा सो डिसिजन जाल्लें आसा की थंय एक गार्डन आसा तें गार्डनूच जावचें म्हणून आनी थोड्याले मातशे वेगळे व्यू आशिल्ले ते वेगळे व्यू आसा घेऊया बारीकसो ब्रेक पळयत रावात प्रुडंट महाराष्ट्र सरकाराच्या सांस्कृतिक विभागाच्या 59व्या महाराष्ट्र राज्य हौशी मराठी संगीत सांस्कृतिक नाट्य सर्तीत पणजेच्या रुद्रेश्वर पणजी संघाक यश हे सर्तीत तांचे पालशेची विहीर नाटकाक पयले इनाम फावो जाले इनामां वांटपाचो सुवाळो फोंड्या राजीव कला मंदिरात निकतोच जालो रुद्रेश्वर पणजी या संस्थेच्या पालशेची विहीर या नाटकासाठी राज्य नाट्य स्पर्धेत महाराष्ट्र बाहेर व भारताच्या बाहेर अशा 2 ऑनलाईन केंद्राची आम्ही घोषणा करतोय ज्या माध्यमातून आपल्या जगामध्ये ऑनलाईन नाट्य स्पर्धेच्या माध्यमातून मराठी नाट्य संस्कृतीला अजून विकसित करता येईल अशा ऑनलाईन राज्य नाट्य स्पर्धा याची केंद्र आम्ही प्रस्तावित करतोय नाट्य प्रशिक्षण 6 विभागात दिलं जायचं आता 6च्या ऐवजी हे प्रशिक्षण 12 विभागामध्ये देण्याचाही निर्णय हा आम्ही केला मागील 60 वर्षांपासून अगदी ही प्रतिष्ठेची नाट्य स्पर्धा मानली जाते आणि अविरतपणे ही चालू आहे ह्या राज्य नाट्य स्पर्धेत सहभागी होणं आणि त्यातून पारितोषिक जर मिळालं तर ती अत्यंत मोठी पर्वणी आपलं म्हणजे असं समजण्याचं इतपत ही प्रतिष्ठित आपली ही स्पर्धा आहे या स्पर्धेतून अनेक नामवंत आपण नाट्यकर्मी आपण राज्याला नाही देशाला दिलेले आहेत अधिक छान दिसतो का तर इथून सांगणं झालं तो नेसत असतानाच अधिक छान दिसत होता मला नाही आवडला हा चावटपणा मी साफ सांगितलं नाही मी बोलत नाथा नाही मी बोलत नाथा नाही मी बोलत तोरशा पेडण्या अपघाताक कारणीभूत हायवे वयली फोंडकुलां अजून आसा तशीच त्या भायर फुटिल्ल्या रस्त्यार खडी पातळ्या परत मोठो अपघात घडच्या पयलीं सरकारान दखल घेवची म्हण लोक मागतात हांव आसा तोरशा हांगा आसा मदीं जे मेजर एक एक्सिडंट जाल्ले ते एक्सिडंटान एक आवय आनी एक भुरग्याचे जीव गेल्ले त्याच स्पॉटाच्या मातशे फुडें हांव आसा आतां तुमी पळोवंक शकतात फाटल्यान जे डायवर्जन घातलें थंय एक्सिडंट जाल्ले आनी ज्या उपरांत मागीर हांगा डायवर्जन घालपाक आयल्या एकंदर हांगा जे डायवर्जन घातल्या उपरांत आत्तां जर आमी पळयलें जाल्यार एकंदर भयानक परिस्थिती आमकां दिसपाक येता तुम्ही फाटल्यान पळोवंक शकता हे बघा गाडी वयतात थंयसर हुणके पडलेले आसात आणि त्याच बरोबर हेंचे जे डायवर्जन घातलेले आसा थंयसर जी खडी आसा मटेरियल जे आसा हांगा रस्त्यार फूल पडलेले आसात जर एखादर गाडी जर फास्ट येता जर घसरून फुडले जे व्हेकल येता तेचेर डॅश जावन आनी व्हडले एक्सिडंट जावपाची शक्यता हांगा आसा आनी हांगा जे डायवर्जन घातलेले आसा आनी जे रोड
फोडून जे सिमेंट घालपाक आयले ते सिमेंट फूल गेल्लेले आसा आनी ते खोणके पडलेले आसात. एकंदर हांगा सिच्युएशन पळयल्या उपरांत हेच्या फुडें सुद्दां हांगा व्हडले एक्सिडंट जावं शकता. त्या खातीर संबंदीत अधिकाऱ्यांनी हांगा येवन लक्ष घालून हांगा जे परिस्थिती आसा त्या परिस्थिती पळोवन तेंच्यांनी जे खडी जे पडलेले आसा ते सगळे सायडीक काडून सारखे करचे अशी हांगाच्या लोकांची सुद्दां मागणी आसा. एकंदर हांगा सिच्युएशन पळयल्या उपरांत बिकट आसा. फुडेंय हांगा व्हडले एक्सिडंट जावं शकता हे लक्षात घेवन आतां तरी सरकारान पयलींच खंय तरी हे डायवर्जन घातलेलें आसा आनी तेचे फुडें जे खडी पडलेले आसा आनी होणके आसात ते खंय तरी होणके आसा ते धाकचे आनी त्याच बरोबर जे खडी बीन सगळे पडलेले आसा ते खंय तरी सायडीक काडचे. प्रोडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगीमनी. पेडण्यात आज मेरेन जावंक ना तशी उदरगत फुडल्या 5 वर्सांत करून घेता म्हण थंयचो आमदार प्रवीण आल्लेकाराचें उतर. कोरगांव कोनाडी गांवांत ताणें राखणे वण्टीची बुनयाद घाली. राखणे वणत जाय म्हण फाटलीं कितलींशींच वर्सां लोक मागताले. प्रवीणान दिल्लें उतर पायतना कामाक सुरवात केल्या. हांगासर रिटेनिंग वॉल ही खूब वर्सां जाल्ली, तांकां गरज आसली कारण त्या घर आहा ते सायडीक ताका प्रोटेक्शन वॉल जाय आसली. ती जाता इतले बेगीन आमी हांवें करून घेतलेली आहा आनी हे फाल्यांसून काम चालू जातलें. आयज आमी हेजे कामाची स्टार्ट केल्लें आसा आनी अशीच कामां कोरगांवान न्हू सगळ्या आख्ख्या पेडण्यान जातली आनी जाता तितले डेवलप हे 5 वर्सान करून दाखयतलो. जे इतलीं वर्सां जावंक ना पळय ते हांव 5 वर्सान पेडण्यान डेवलप करून दाखयतलो. एस्टिमेट 12 लाख. आनी वयर ते रोडाचें काम जातलें का ना? जेन्ना हे प्रोटेक्शन वॉल जालें काय मागीर रोडाचें काम चालू जातलें. ओके. आयज खंय तरी आमचें काम हे आमचे पंच मेंबर अब्दुल नायक हेणी आयज काम हाडलें आहा आनी आमचो सपोर्ट म्हणटा तो आमदार प्रवीण भाई आल्लेकर हेणी आयज खंय तरी एक फायल पास करून हाडलेली आहा. आयज हे 12.5 लाखाचो एस्टिमेट आहा. तशेंच कोरगांव खंय तरी आयज आमचे बालकरणाचें काम चालू आहा. आदी तेची एंट्री स्टार्ट जाल्ली आहा. तशेंच ग्रावंडाचें काम चालू आहा. आयज खंय तरी कोरगांवान इतको प्रकल्प जाल्लो आहा ह्यो आमचो प्रवीण भाई आल्लेकरच करतलो. आदिवासी समाजाक मान मेळोवन दिवपी क्रांतिकारी विचारांच्या झारखंडाच्या बिरसा मुंडाची 15 नोव्हेंबराक 148वो जयंती उत्सव गोंयची उटाय मनयतली. गोंयभर कार्यावळी जातल्यो. फोंड्या मुखेल कार्यावळ आसतली. थंय 130 विद्यार्थ्यांचो भोवमान जातलो म्हण उटाचो अध्यक्ष प्रकाश वेळपान मिडियाक कार्यावळ सांगली. आता काणकोण तालुक्याचो जो जयंतीचो कार्यक्रम आसा बिरसा मुंडा जयंती हो खोती गांवांतले बड्डे गांवांत जाता. केपें तालुक्याक आमी उटा संघटना आनी दयानंद बांदोडकर हायस्कूल हे बोकोळ्ळे गांवां आसा. विद्यार्थी पालक आनी अन्य आमचे समाज बांधव यांच्या बरोबर जोड पालवान दयानंद बांदोडकर हायस्कूल आनी उटा यांच्या सहकार्यान 10:30 वरांचेर आमच्या दयानंद बांदोडकर स्कुलां आसतली. हें गांव आसा बार्शे पंचायतींतलें बोकोळ्ळे गांव. सांगे तालुक्याचे मध्यवर्ती एक ठिकाण आसा गुरुकुल हांगा आसतलो. सो अटल बिहारी वाजपेयी हायर सेकंडरी आनी उटा यांच्या जोड पालवान हो कार्यक्रम त्या स्कुलाच्या हॉला परिसरांत जातलो. तो मोले जातलो. करमळी गांवां ही तिसवाडी तालुक्याची जयंती आसतली. बिरसा मुंडा जयंती आसतली. पंचायत हॉल फुडलो कार्यक्रम आमी बिचोले आनी सत्तरी हे दोनी तालुके एकट्यान जावन करतले आनी ताची जबाबदारी आसा सूर्यकांत गावडे आनी सूर्यकांत गावडेच्या घराक एक हॉल आसा. त्या हॉलांत तांचो हुंडा भागांत तांच्या निवासस्थानी आसतले. तांच्या हॉलांत आसतली तो हुंडा. मार्मोगोवा हांगा आमचे त्या भागाचे कुट्टाचे आमदार जे आसात एंथनी वाज आसा तांचो मॅथ्यू हॉल म्हणून आसा कुट्टाळी. थंय हो कार्यक्रम जातलो. रोमाल्डो यांच्या राय हे कार्यालय आसा तांचे ऑफिस आसा त्या राय गांवांत हो कार्यक्रम जातलो. आनी अखेरचो कार्यक्रम आसा फोंडा तालुक्यात जबाबदारी आसा आमचे विश्वास गावडे आनी दुर्गादास गावडे आनी त्याच बरोबर निहाल गावडे जे विद्यार्थी आसात. हो सांजचो 3 वरांचेर राजीव कला मंदिर जे आसा फोंडा तालुक्याचेर थंय मोठे स्वरुपात कार्यक्रम जातलो. आनी 130 SSC आनी 12वीचे भुरग्यांचो गौरव जातलो. आनी ह्या कार्यक्रमाक गोंयचे कला आनी संस्कृती मंत्री श्री गोविंद गावडे हे प्रमुख पाहुणे आसतले. बाकीचे आमचे पदाधिकारी आसतले. सप्तकी सिटीग्रामाच्यो खबरो घेवन परत मेळया. फॉलो करात प्रुडंट, पळयत रावात प्रुडंट.
आहे.